सोपो कर एकठांय करपाचे भानगडीन महापालिका आनी महापालिकेचो आयुक्त जापसालदार आसा असो आरोप पणजे महापालिकेचो आदलो महापौर उदय मडकयकारान केला। पावती दिनासतना सोपो कर एकठांय करतात देखून हातूंत घोटाळो जालो। ते खातीर सोपो कर एकठांय करपाचे भानगडीन कोणाचो आस्पाव ताची सखोल चवकशी करची, तशेंच महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची आनी आयुक्ताची लेगीत चवकशी करची अशी मागणी ताणें केल्या। केप्यां मतदारसंघात जावपी उदरगतीच्या कामाचे श्रेय आदलो केपेचो आमदार बाबू कवळेकार घेवपाक सोदता असो आरोप आमदार एल्टन डिकोस्टा हाणें केलो। हे हॉट मिक्सिंग प्रकल्प आपणे आपल्या कार्यकाळांत हाडला अशें ताणें स्पश्ट केलें। शुक्रारा केप्यां वाठारांतल्या रस्त्याचो शुभारंभ आमदार आल्टॉन डिकोस्टा हाणें केलो। ह्या वेळार आदले उपमुख्यमंत्री आनी आदले केप्याचे आमदार बाबू कवळेकार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। केपेच्या उदरगती वेल्यान फाटीं जाल्ले कोफुसांवाचेर बाबू कवळेकारान पत्रकार परिशद घेवन एल्टन डिकोस्टाचें मोटेपण भायर आयलें। म्हज्या कार्यकाळांत आपणे पास करून घेतिल्ल्या कामाचे सगळे श्रेय एल्टन घेता हें दाखोवपाक बाबू कवळेकारान पोरण्यो फायलीच पत्रकारांच्या मुखार मांडल्यो। मडगांव एसटीपीडीएच्या नुस्त्या मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्या। 4 वर्सां जायत आयली तरी आजून ह्या नुस्त्या मार्केटाची दुरुस्ती जावंक ना। मार्केटांतले टायल्स फुटल्यात, नुस्त्याचे घाण उदक वचपाक सारकी वाट ना, देखून नुस्तेकार सामके बेजारल्यात। तशेंच मार्केटांत नुस्तें व्हरपाक येवपी गिरायकांक लेगीत बरेच त्रास सोंसचे पडटा। नुस्त्या मार्केटाची दिसान दीस बाबत अवतिकाय जायत चल्ल्या। एसटीपीडीएन हातूंत लक्ष घालून पावसा पयलीं नुस्त्या मार्केटाची दुरुस्ती करची अशी मागणी एसटीपीडीए रिटेल मार्केटाचो अध्यक्ष फेलिक्स गोन्साल्वीस हांणी केल्या। दिवचल शाराक तेकून आशिल्ले लामगांवच्या माथ्या वयले वेदांता सेजा कंपनीचे मायनिंग पीट असुरक्षीत आनी धोकादायक अवस्थेंत आसा। पावसाळे पयलीं ह्या खण खदकाचेर फावो ती प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण केल्ली ना जाल्यार ह्या मायनिंग पिटा पासून आपत्ती कोसळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना अशी भिरांतूय लोकां मदीं पातळ्या। ह्या मायनिंग पिटा वयलो मातयेचो भराव खचला आनी ताका वेरो गेल्यात। मॉन्सून लागीं पाविल्ल्यान ह्या मायनिंग पिटांचेर ताकतिकेन उपाय येवजण करची अशी लोकांची मागणी आसा।
दिल्ली संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावणाचो मुहूर्त थारलो. 28 मे दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी ह्या नव्या इमारतीचे उक्तावण जातले. 10 डिसेंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेच्या इमारतीचो बुनियादी फातर बसयल्लो. सुरवातीक 2022च्या शियाळा अधिवेशना मेरेन इमारत पुराय जातली अशें सांगिल्लें, पूण कोरोना महामारीक लागून डेडलायन फुडें पावली. आता ह्या इमारतीचें बांदकाम पुराय जायत आयलां. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशना पयलीं नवी संसद वापरपाक मेळटली. वेर्णा राष्ट्रीय महामार्गार दुचाकी स्टंट्स करपी 3 तरणाट्यांक वेर्णा पुलिसांनी अटक केल्या. रस्त्यार वाहनां चालू आसतना हे तरणाटे दुचाकीन स्टंट्स करताले. एका दुचाकीर 3 जाणां बसून 2 जाण पोज दितात जाल्यार तिसरो तांचो फोटो काडटा. महामार्गार अशें नाका जाल्ले स्टंट्स करून स्वताचो जीव धोक्यान घालतातूच त्यान भायर दुसऱ्यांकूय त्रासांत उडोवपाची कामां हे तरणाटे करतना दिसून येता. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. दिवचल पालिकेन सध्या पालिका वाठारांत गटार नितळ आनी हेर मॉन्सुना पयलींची कामां हातान घेतल्या. ह्या कामांचेर पालिकेची देखरेख आसा. मॉन्सुना पयलींची कामां बरीच नेटान चल्ल्यात. 2-3 वॉर्डांतलीं कामां पुराय लेगीत जाल्या. उरिल्लीं कामां पावसा पयलीं करपाची मोख दवरल्या अशें नगराध्यक्ष पुंडलीक फळारी हांणी दिली. शालांत मंडळान एप्रिलांत घेतिल्ले 10वेचे परीक्षेचो निकाल शेनवारा 20 मे सांजेच्या 4:30 वरांचेर जाहीर जातलो. 2 सत्रांत जाल्ले परीक्षेक 20,476 विद्यार्थ्यांची नोंदणी जाल्या. पर्वरी शिक्षण संचालनाच्या परिशद घरान निकालाची घोशणा जातली. शालांत मंडळान अंदू 10वे खातीर 2 सत्रांत परीक्षा घेतिल्ली. पयल्या सत्राची परीक्षा 10 ते 29 नोव्हेंबर 2022 ह्या काळान जाल्ली. दुसऱ्या सत्राची परीक्षा 1 ते 24 एप्रिल 2023 ह्या काळान जाल्ली. परीक्षा 31 केंद्रांतल्यान घेतिल्ली. दोनूय परीक्षांचेर आदारीत निमाणो निकाल जाहीर जातलो. महाराष्ट्रांतली बालगाड्यांची सर्त, तामिळनाडूंतली जल्लीकट्टू आनी कर्नाटकांतल्या कंबाला खेळांक सर्वोच्च न्यायालयान परवानगी दिल्या. अशा खेळांक लागून जनावरांचे हाल जातात असो दावो करपी याचिका प्राणीमित्र संघटनांनी केल्ल्यो. ताचेर न्यायालयान निकाल दिला. तामिळनाडूंतली जल्लीकट्टू, कर्नाटकांतली कंबाल आनी महाराष्ट्रांतली बैलगाडयांची शर्यत हे तिनूय खेळ कायद्यान वैध आसात. ताका लागून ते खेळपाक हरकत ना अशें सर्वोच्च न्यायालयान जाहीर केलां. ही खबर येतकूच तिनूय राज्यांनी खोस उक्तायली. मजगतीं गोंयांतल्या दिर्यांकूय परवानगी मेळटली अशी आस्त कांय दिर्या मोगींनी उक्तायल्या.
पयशांच्या आशेन जमनी विकत सुटच्यो न्ही, त्यो राखच्यो, फुडल्या पिळगे खातीर सांबाळून दवरच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. अग्रिकल्चर बील हाडपाच्या लेगीत हें मूळ कारण आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. अंत्रुज म्हालान कृशी खात्यान कृशी महोत्सवाची कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या महोत्सवान शेतान लागपी वस्तूंच्या प्रदर्शनाचे आस्पाव आसा, देखून सगळ्यांनी ह्या महोत्सवाक भेट दिवची अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. बायणा खारीवाड्याचेर दर्या देगे कुशीक आशिल्ली रापणकारांची घरां मोडपाक दिवचो ना ह्या प्रश्नाचेर तोडगो काडटलो अशें आश्वासन केंद्रीय नुस्तेमार खात्याचे मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला हांणी दिल्या. सागर परिक्रमाच्या 5व्या सत्रांत केंद्रीय मंत्री रुपाला हांणी शुक्रारा वास्को आनी बायणा जेटींक भेट दिवन ह्या जेटींचो नियाळ घेतलो. तशेंच थळाव्या रापणकारांचे प्रश्न ताणें जाणून घेतले. जेटीची नूतनीकरणाचें काम लेगीत बेगोबेग सुरू करपाचें आश्वासन ताणें ह्या वेळार दिलें. पणजे महापालिकेच्या सगळ्याच वेव्हारांनी भ्रष्टाचार जाता असो आरोप आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अमित पालेकार हांणी केला. सोपो घोटाळ्याची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय अशी मागणी पालेकार हांणी केल्या. तशेंच सोपो घोटाळ्या वेळार महापालिकेच्या मंडळाचेर आशिल्ल्या नगरसेवक, मेयर, आयुक्त हांची लेगीत चवकशी जावपाक जाय अशें अमित म्हणटा. पयलीं पणजेच्या नाल्यांतलो गाळ काडपाची कामां वेवस्थीत जातालीं, पूण आतां ही कामां सारकी जायनात. आतां संजीत रॉड्रिगीज स्मार्ट सिटीच्या कामांत लक्ष घालून 20 दिसां भितर काम जाग्यार घालपाचो यत्न करतलो अशी आस्त आदलो महापौर उदय मडकयकारान उक्तायला. 4 म्हयन्यां फाटीं उदय मडकयकारान हे स्मार्ट सिटीचें काम 3 टप्प्यांनी करपाची मागणी केल्ली, पूण आतां खंय ती मुख्यमंत्र्याक जाग आयली आनी आतां ताणें हें काम 3 टप्प्यांनी करपाक सांगलां अशें उदय मडकयकारान स्पश्ट केलें. घाणयारे उदक मांडवी न्हंयत सोडिल्ल्यान न्हंय प्रदुशीत जाल्या, ताका लागून न्हंयतल्यान घाण वास येता असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डे हांणी केला. गोंयच्या राजधानी पणजेन उक्ताडार घडपी ह्या गंभीर प्रश्नाकडेन सरकार लक्ष कित्याक दिना असोय प्रश्न ताणें ह्या वेळार केला. तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लक्ष घालून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी बर्डेन ह्या वेळार केली.
शिवोले मांडना पंचायतीचे सरपंच पदार अभय शिरोडकार हांची वेंचणूक जाली आनी उपसरपंच पदार मनोरमा गोवेकर हांची वेंचणूक जाली। शिवोले वाठाराची उदरगत करप हो आपलो हेतू आसा अशें अभय शिरोडकर हांणी सांगलें। वट्ट 17 लाख रुपया खर्च करून पेडण्या वारकण वाठारांतल्या शेमेच्या आडवण हांगा साकव बांदपाक सुरवात केल्या। लोकांक गणपती विसर्जना वेळार भरपूर त्रास सोंसचे पडटाले, देखून बेगोबेग हें काम पुराय करून घेतलो अशें प्रवीण आल्लेकरान सांगलें। शुक्रारा वारकण वाठारांत शेमेच्या आडवण हांगा साकव बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो। डेरी वेवसाया खातीर केंद्र सरकाराच्यो जायत्यो येवजण्यो आसात आनी जो डेरी वेवसाय सुरू करपाक सोदता वा आदी पसून ह्या वेवसायांत आसा ताणें ह्या येवजण्यांचो मुजरत लाव घेवपाक जाय अशें मत केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपालान उक्तायलें। गुजरात हे देशांत सगळ्यांत चड दूद उत्पादन करपी राज्य म्हूण फामाद आसा, देखून गोंयांतल्या दूद उत्पादकांच्यो गुजरातांत वचून थंयच्यान प्रोत्साहन घेवचें अशें रुपाला म्हणटा। कायद्यान कसलीच तरतूद नासतना सीआरझेडान कसिनो खातीर ना हरकत दाखलो दिला। सीआरझेडाक कसिनोक मान्यताय दिवपाक मेळटा असलो कायदो ना, तरी लेगीत पर्यावरणार जावपी प्रभावाच्या मुल्यांकनाचो रिपोर्ट नासतना ह्या कसिनोक ना हरकत दाखलो मेळटा। सीआरझेड कसिनो खातीर कायदे मोडटा, पूण जे लोक कितलींशींच वर्सां दर्यादेगेर रावतात तांकां अजून मेरेन न्याय दिवपाक शकले नात असो आरोप टीएमसीचो म्हणयारो राजन डिमेलोन केला। सांतिनेज क्रिकान गाणयारे उदक हाडून ओतपाचें काम चालू आसा, पूण ह्या कामगारांक सरकारान गम बूट वा हँड ग्लोव्ज लेगीत दिले ना। जशें आमी आमची भलायकी सांबाळपाक तांच्या कडल्यान कामां करून घेतात, तशेंच तांकां सुरक्षे खातीर आनी तांच्या भलायके खातीर सरकारान गम बूट वा हँड ग्लोव्ज दिवपाक जाय आशिल्ले अशें काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन म्हणलां। आतां मेरेन जाल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांचेर जर सरकारान 500 कोटी रुपया मोडल्यात जाल्यार ते खंय खर्च केल्यात हे मुख्यमंत्री भौशीक बांदकाम मंत्री पणजेचो आमदार आनी महापौरान सांगचे अशें अमित पालेकार म्हणटा।
पणजेच्या स्मार्ट सिटीची मुखेल कामां 15 जून मेरेन पुराय करपाच्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर अमित पालेकरान खंत उक्तायल्या. कितलोय गाजो वाजो केलो तरीकूय 10 ते 15 मेरेन पावस येतलोच आनी पणजे बुडटलीच अशें अमित पालेकार म्हणटा. एकवीस मे 2023 दिसा दक्षिण गोंयांतल्या शेल्डेच्या वीज उपकेंद्रा वयल्यान सकाळी 7 ते दनपार 3 वरां मजगतीं वीज पुरवण बंद करपांत घेतली आनी ते खातीर 100 MLD साळावली उदका प्रकल्पांतल्या सकाळी 7 ते दनपार 3 वरां मेरेन आनी कोट्टाली सांगे हांगा 160 MLD उदका पायपलायनीचें दुरुस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7 ते सांजेची 5 वरां मेरेन सांगे, केपें, साश्ट आनी मुरगांव तालुक्यांत उदका पुरवण जावची ना. गिरायकांनी ह्या गैरसोयीची नोंद घेवची अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केलां. बेळगांवांत फोर्ट लेक वाठारांत देशांतल्या सगळ्यांत उंच सुवातेर तिरंगो मंगळाराक हुबयलो. बेळगांव उत्तर मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित काँग्रेस आमदार आसिफ सईद हांचे हस्तुकीं 5400 फूट उंचायेचेर हो तिरंगो वंदे मातरम आनी भारत माता की जय ह्या जयघोशांत हुबयलो. आदले आमदार फिरोज सईद हाणें 2018 वर्सा सगळ्यांत उंच सुवातेर तिरंगो लावपाच्या कामाक सुरवात केल्ली. तिरंगो हुबोवपाचे कार्यावळीक ते हाजीर आशिल्ले. तिरंगो तांचे 110 मीटर उंचायेचेर पावलो तेन्ना तांकां जाल्ली खोस तांच्या मुखामळांत दिसताली. हाचे फुडें दर दिसा हो तिरंगो हुबयतले अशें आमदार आसिफ सईद हाणें सांगलें. स्मार्ट सिटीच्या नांवान जो सावळो गोंधळ चल्ला तो पणजेकारां खातीर नवो न्हय. ह्या कामाच्या कोफुसावाक लागून पणजेचें दायज लेगीत धोक्यान येवपाक लागला. सिवरेजीचे पायप घालपाच्या कामाक लागून मळ्यांतल्या मारुती राय संस्थानाची जर विद्रूप जाल्या. झरीच्या प्रवाहाचें उदक आडावन उरिल्ल्यान झरीचें उदक तळ्यांत सांठावन उरलां आनी सबंद तळ्या भितर शेळो दाटला. पळयात. वायब्रंट गोवा समीट व्यक्तिगत वेवसायीक आनी वेवसाय कंपन्यां खातीर वायब्रंट गोवा इन्स्पिरेशन अवॉर्ड्स 2023 घडोवन हाडटा. हो सुवाळो जुलैच्या 9 राजभवनाच्या दरबार हॉलांत जातलो. 16 विंगड श्रेणींत हे पुरस्कार दितले. ह्या पुरस्कारां खातीर वायब्रंट गोवाच्या वांगड्यांनी आपली नांवां धाडची अशें आवाहन केलां. गोंयच्या वेवसायीक समुदाया खातीर जागतीक माची दिवप हो ह्या कार्यावळीचो हेत जावन आसा.